मंगलाचरण सांगून व्हायचे सेशनला प्रारंभ करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री ईश्वरं. प्रप्रथम जाऊन गेले गुरु महाराजले चरण कमलांतू साष्टांग नमस्कार घालून तांगेला आशीर्वादक विनंती करता. तशीच उपस्थित आशिल सकळ वैष्णवांक तुमगेले आशीर्वाद सकळ मालगडेची मेगेलेकिंत सो तुमगेला आशीर्वाद वरे हांव अपेक्षा करता आणि विनंती वरे करता. आयचे सेशन गोवर्धन लीला और इन भागवत प्रवाह अंतु हंबलिंग अ प्राऊड सर्वेंट एकटा चॅप्टर अंत आसा. दशम स्कंदाचे 25, 26 आणि 27 चॅप्टर्स अंतू डिवायडेड आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उपस्थित आशिल वैष्णवाक तुमगेल सादर प्रणाम करता. हे सेशन स्टार्ट जावचे पहिले की हांव कसने मालगड्यातून ऐकलं आसा त्याची रिपीट करून कसने मिगेल मेंटल स्पेक्युलेशन तुला सांग अशीच तो त्या खातीर पीपीटी वर प्रेझेंटेशन रेडी केला. सो ते रेडी करतेच हांव प्रेझेंटेशना प्रकारे आम्ही मुखार सेशन चलूया. सो आयचे सेशन ना गोवर्धन लीला वैरी मस्त पुऱ्या जनाक गोतुरता गोवर्धन लीले सांदान ऐकलं आसा. सो हे वृंदावनाचे पास्ट टाइम्स दे आर व्हेरी स्वीट. ते एक तासात सेशनान तू कन्क्लूड करच्याक भारी कष्ट जाल्यार आमगेल समय नियमितांतू आम्ही कसन गोवर्धन लीलाचे हे बुकान तू भागवत प्रवाह हे चॅप्टरान तू कसन दिल आसा त्याची टॉपिक घेऊन कन्क्लूड करूया. गोवर्धन लीला म्हणले की लीला आसा. सो भागवत प्रवचनकार त्यांनी पुरे दिवस घटल्यान वार घटल्यान जावकल्यार गोवर्धन लिहिल्याचे श्री गोवर्धन लिहिले आणि श्री गोवर्धनाले ग्लोरीज जो आसा त्यांनी एक एक वार पासून जावकल्यार कंटिन्यू करीत. सो तसले महान एक देव वरे आणि गोवर्धनाक अनेक नाव आसा हरिदास वर्य द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्णा. सो त्या भावनेन तो आमकां आमगेले आचार्य वृंदान ते हरिदास वर्या म्हणून आमकां एक्सप्लेनेशन दिलं आसा. सो ते मुडान तू आम्ही आज गोवर्धनाले गिरिराज गोवर्धनाले आश्रय पावन आयचे सेशनाक आम्ही स्टार्ट करूया. सो हे सेशन कशी स्टार्ट जात की म्हळ्यार सो कृष्ण 7 वर्षाचे आसा आणि तांगेले एक फेस्टिवल जाते उरता. सो एक तांगेले ट्रेडिशना प्रकार लास्ट 6 इयर्स तुल्यान कृष्णान कसं उलयलो. सो 7th इयर जाते उरता तेन्ना एवरी इयर तांणी करचे प्रकार एक फेस्टिवल तांगेले एक फेस्टिवल रेडी जाते उरता. सो पुरे अरेंजमेंट्स जाते उरता. सो कृष्णाक ऍक्च्युली कृष्णाल खंयचे लिहिले उरता ताका बाह्य कारण आणि अंतरंग कारण वरे उरता. सो कृष्णाक हे गोतूर्त की म्हळ्यार इंद्राक तागेले गर्भ बेगीन चड जाला म्हणून मस्त चड जाला. सो इंद्र तागेले पोझिशन तुलेन सो कसल्याक इंद्र म्हळ्यार इंद्र हेवनली प्लॅनेटाचे राज. सो तांणी तांगेले एक ड्युटी उरता. सो तांगेले ड्युटी प्रकार तांणी पावस दिवचे तांणी तांगेले कर्तव्य ते.
सो ते लेकांतू कृष्ण ताका इंद्राल कसन गर्व उरता केन्नाच कृष्णाक कोणाले हृदयांतू गर्व उरले ते पळोवचे जायना सो कृष्ण बिकम्स अँक्शियस सो ते दृष्टींतू कृष्ण हे लिले प्रकट करता एक गोवर्धन लीला ताजे की चड कृष्णाक वरे तागेल व्रजवासी तांगेल जना उठू मस्त तांणी तांकां मोग करताची सो तांगेल मोगाक ते रेसिप्रोकेशन करता म्हणून वरे हे लील जाते उरता सो सिच्युएशन कसं आसा की म्हळ्यार हांगा पुरो अरेंजमेंट जाते आसा इंद्राले पूजा करचाक कसले की म्हळ्यार इंद्र पावस दिता सो तांगेले एक ट्रेडिशन उरता की केन्ना आमी इंद्राक आमी पूजा करता आणि केन्ना इंद्र खुश जाता तो ते आमकां पावस दिता पावसांतल्यान आमकां गोवर्धनाचो आनी ग्रास ग्रो जाता आनी तण ग्रो जाता ते तण खावन गाय खुशी उरनो आनी आमकां दूध दिता बिकॉज तांणी गाय चरयताले तांणी दुधांतू तांगेले उत्पन्न जाते उरता सो तशें जावन तांणी इंद्राक प्लीज करच्याक एवरी इयर तांणी इंद्राक पूजा करता सो ह्या वर्ष कसं जाता की म्हळ्यार कृष्ण सांगता कसल्याक इंद्राल पूजा करता तांकां पुऱ्या जनांक वट्ट करता तेन्ना सांगता कृष्ण सांगता कसल्याक वटूल इंद्राल पूजा करता ताणे तांगे कर्म प्रकार आमकां पावस दिवं का पावस समुद्रांत वरे पडता सो समुद्र कसं ऑफर करतोय ताका इंद्राक तसं नाही करना सो आम्ही कसल्याक ऑफरिंग करता हाचे बदलाक आमी आमगेले गायक शेल्टर दिवचे आनी आमकां पुरे गाय आमगेले चोरचे वचे गोवर्धनांत सो ह्या गोवर्धनाक कसल्याक आमी पूजा करचे ना आमी पूजा करचे गोवर्धनाक बिकॉज एवरीथींग आमी ज्यो आमगेले गायचे आमगेले डिपेंडंट आसाचे आमी सो ते आमी गोवर्धना वयरी आमी डिपेंडंट आसाचे सो गोवर्धनाक पूजा करता म्हणून सांगता सो ते ट्रेडिशन ब्रेक करच्याक नंद महाराज इश्ट उरना सो नंद महाराज ट्राय कन्विन्स करचे ट्राय करता की ओके आम्ही पूजा करया नेक्स्ट टाइम केन्ना तरी गोवर्धनाल पूजा करया ह्या फावटी आमी इंद्राल आज इंद्राल पूजा करया आमी तुगेल बिकॉज कृष्णाले वाक्य कोणाचे तांणी तितलो मोग करता की म्हळ्यार कृष्णाल वाक्य सोडून घेवन तांणी केन्नाची मुखार म्हळ्यार वाक्य हे करना कृष्णाल कसा आशीर्वाद उरता ते पुराय सुनू करता बिकॉज तांणी पुरा प्युअर डिवोटीज उरता सो अशें जावन कृष्ण तांकां कर्ममिमांसा फिलॉसॉफींतल्यान तांकां ट्राय करचे म्हळ्यार तांकां कन्विन्स करचे ट्राय करता पुरे ब्रजवासी लोकांक की कृष्ण इंद्र जो आसा तागेले कर्मा प्रकार तो तागेले पोझिशनार आसा ताणें पावस दिवं का म्हणून सो तशी कन्विन्स करते करतेची कृष्ण सांगता आमी गोवर्धनाल पूजा करता म्हणून सांगता सो तेन्ना नंद महाराज सांगता ओके 50% आमी इंद्राल पूजा करया आता आयटम्स रेडी केला आणि 50% गोवर्धना पूजा करया बेजार जावप नाका कोणाकच म्हणून सांगेन एक मध्ये हांतू भितर सिच्युएशनार हांड वरे म्हणले सो तेन्ना कृष्ण सांगता ना आमी पुरे गोवर्धनाले पूजा करता बिकॉज गोवर्धन आमी सर्वस आमगे गोवर्धना वयरी आसा म्हणून सांगता सो अशी फिलॉसॉफी सांगचे किंता चड तांकां कृष्णा वेल मोगान ओके तांणी ओपून घेतात की आज गोवर्धनाले पूजा करया म्हणून न्हू कृष्ण एक ट्रेडिशन हांग सोडता सो आमगेल खातीर बरें सो एवरी इयर आमी दामोदर महिन्यांत कार्तिक महिन्यांत आमी गोवर्धन पूजा करतात सो हे दिवस तुल्यान तो कृष्ण तांकां कसं करता की म्हळ्यार तांकां कन्विन्स करता की आमी गोवर्धना वयर पूजा करया आनी तांणी बरे व्रजवासीस बरे कृष्णाल उतर मिरसून वतात सो कृष्णा खातीर कितलो मोग उरता तांणी गोवर्धना वयरी पूजा करच्या खातीर सो एवरी आयटम्स तांणी कसं हे केल्लो पुरे आयटम रेडी केल्लो उरता ते पुरे गोवर्धनाले होऊन घेवन गोवर्धना पूजा समेत गोपूजा वरे करता म्हणून सांगता गोपूजा कर घेवन आमी पुऱ्या ब्राह्मण लोकांक कसं सॅक्रिफायस करता ते पुरे यज्ञ कर घेवन आमी एक गोवर्धन परिक्रमा करया ह्या दिवस म्हणून त्यांनी कृष्ण सांगता सो तशी तांणी पुरे आयकताचे आनी एक पुरे ग्रँड सेलिब्रेशन जाता सो कृष्णची गोवर्धनांत एक गोवर्धनाची फॉर्म घेवन गोवर्धना वयर व्हड एक फॉर्म घेवन पुरे तांगेले कसन आयटम्स हाडिल्ले उरता ते पुरे स्वीकार करता आनी स्वीकार करून न्हू तशीच आनी ओवर करता म्हळ्यार गोवर्धन ऑलवेज ह्यूज म्हळ्यार कसन घेवचे आसा ते पुरे अन्नकूट केन्ना आमी ट्राय आमी रेडी करताची सो व्हेरी ह्यूज आमी एक माउंटेन्स एक रेडी करता सो तशीच तांणी पुरे आयटम्स जे आशिल्ले ते पुरे एक गुड तांणी गोवर्धना मुखार दवरले उरता पुरे गोवर्धन घेता कृष्णच ज्या गोवर्धनाले हंतू घेता आणि तशीच कडेरी वापस करता तांगे प्रसाद सेवन करचे तांकां वापस करता कसं कसं घेतिल्लें सो अशें जावन हे गोवर्धन पूजा जाता एक ग्रँड फेस्टिवल जाता आनी तांणी पुरा गोवर्धन परिक्रमा येवन घेवन पुरा तांगेले घरा वताची तशीच आता हंतू अनेक पार्टी डिसॅटिस्फाय जाता की म्हळ्यार इंद्राक हे विशय कळटा की आज ही वृंदावनांतू ताका चडोवचे आशिल्ले पुरे भोग गोवर्धना चडयले कसं लेक एक सांज चल्लेले उतरा निमित्त पुरे तांणी व्रजवासी लोकांना
गोवर्धना चढयले इंद्राल पूजे करचे पुरे सामान. सो तेन्ना इंद्राक केन्ना आमकां गर्व म्हळ्यार एक मनशाक गर्व येईल तेन्ना कसं म्हणता की म्हळ्यार कसं नाही ऐकना की म्हळ्यार ताणे ताणे तागेले हात कसं विचार उरता ते पुऱ्या ऑपोजिट पार्टीर घालता. सो तो कसं सांगता की म्हळ्यार कृष्णाले तुम्ही कृष्णा खातीर इतले कृष्ण एक सिंपल म्हळ्यार अशी सान चल्लो तागेले चल्लेले उतरांत येवन घेवन तुम्ही पुरे मेगेले म्हळ्यार भोग पुरे तुम्ही गोवर्धनावर चढयले कसं फुलिशनेस तुमगेले गर्व चड जाला तुमकां म्हण सांगून तागेले ऑपोजिट सायडार उलयता. म्हळ्यार आम्ही केन्ना म्हळ्यार मनशाक गर्व चड जाला तेन्ना तांणी सांगता पळय म्हळ्यार ऑपोजिट सायडाच्या पार्टीचे चुकी म्हण दिसता. सो तशीच ही इंद्र सो आता कशी जात की म्हळ्यार केन्नाची एक गर्विष्ठ मनशाक ताका इन्सल्ट जाल तेन्ना तो दुसऱ्या पार्टीक डिस्ट्रॉय करच्याक वता. म्हळ्यार इग्नोर करचे न्हय. कृष्ण इंद्रा कसं करता की ट्राय करता म्हळ्यार ब्रजवासीक पुरे संपूर्ण तांकां एक पाठ शिकोवच म्हणून संपूर्ण सर्वनाश करच्याक एक प्रळय कालाचे पावस हाडूसुया म्हणून न्हू समर्थक समर्थक आपयता. सो तेन्ना समर्थक हे नॉर्मल पावस न्ही म्हणजे धाराकारत पावस हे पळयले उरना म्हणजे हे प्रवाह कालाचे पावस तितले उरता. सो पुरे समर्थक फुल एनर्जी घालून हे पुरे वृंदावनाक पुरे संपूर्ण म्हळ्यार फ्लड्स येव तशी पुरा एक प्रळय येव तशी करचे म्हणून निश्चय करता इंद्र. सो तशीच ही पुरे धाराक म्हळ्यार मस्त प्रळय येव तसले पावस कंट्रोल अनकंट्रोलेबल रेन येते उरता. सो तशी आता कसं करच्यात पुरे तांणी ब्लेम कृष्णावेर ब्लेम तांणी करनाच बिकॉज तांगे तितले मोग उरता तांणी कृष्णावेरूय तांणी आता कसले प्रॉब्लेम आयल्यार तांणी कृष्णा लागीं वचचे तांकां गोत उरता कृष्ण म्हळ्यार तांणी सांगिल्लें उरता कृष्ण कशी पुऱ्या डिवोटीजांची रक्षा करता तांकां गोत उरता कृष्णाले कसं तरी सोल्युशन आसा म्हणून. सो कृष्ण कडे तांणी कृष्णाले वचून हे श्लोक येता की कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपीतात भक्तवत्सलः. सो तांणी कृष्णाले वचून हे प्रेयर सांगता की आमगेल आमकां हे तांकां कळटा की हे इंद्राले प्रकोप ज्या नेते आसा हे पावस म्हणून. सो तू तू कशी तुमगेले डिवोटीज हे दशम स्कंदाचे 25 चॅप्टराचे 13वे श्लोक. सो ह्या श्लोकान तू कसं आम्ही पळयताच की म्हळ्यार तू ब्रजवासी लोक ब्लेम करचे बदला कृष्णाला वचून मोगान विचारता तू आमकां भायर घालता म्हळ्यार हे तापत्र हातूंतल्यान भायर घालता म्हणून सांगता. सो आम्ही हे पळयताच सिच्युएशनान तू की गाय जो आसाची तांणी वरे तांगेल वासराक वरे तांगेल अंडर राबोवन घेताची आनी ब्रजवासी लोकां खंय वच्चाक हे जायना तू तांणी एक कडेन आयिल्ले उरतात. सो तांणी नेक्स्ट कसं जाता की म्हळ्यार 18वे श्लोक तस्मान मत्शरणं गोष्ठां मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः. सो कृष्ण कसं भगवद्गीतान सांगले म्हण की तागेले केन्नाच तागेले प्रिय भक्त जना केन्ना सोडून दिना. सो कसं सांगता की म्हळ्यार हांव तुमकां प्रोटेक्शन हांव दिता आनी गोवर्धनाची प्रोटेक्शन दिता म्हणून कृष्ण सांगता. सो तशीच ही लीला स्टार्ट जाता गोवर्धन. सो हे पळयताच की आमी म्हळ्यार कृष्ण गोवर्धन ते मस्त अशी एक्सप्लेनेशन आसा की कशी गोवर्धन उकळता म्हणून सो तागेले लास्ट लेफ्ट हँडाचे लास्ट फिंगराचे एक टिप ऑफ द नेल म्हळ्यार हे नंगता वयरी गोवर्धना उकळत. सो जस्ट लायक म्हळ्यार एक सान अणबे कशी उकळता चडून तशीच तितले म्हळ्यार तितलो सॉफ्ट उरल्यार वरे तो तितलो हार्ड गोवर्धनाक उकळणू विदाउट एनी एफर्टलेसली उकळता. सो तान कसं करता की म्हळ्यार पुरे ब्रजवासी लोकांक पुरे गोवर्धन आतां घेवचे आपयताची आनी तशीच पुरे गायक वरे पुरे एनिमल्स म्हळ्यार पुरे वृंदावनान पुरे तितलो धारा करत म्हळ्यार पावस इतकी म्हळ्यार कोणाक कसं नाही राबच्याक साथ उरना भायर. सो पुरे लोक शेल्टर घेताचे गोवर्धनाचे. आता ह्या गोवर्धनाची इतलो पावस इतकी म्हळ्यार कृष्ण कसं करता की म्हळ्यार सुदर्शन चक्राक आव्हान करता. सुदर्शन चक्र वैरी पावसात उल्यांनी सुदर्शन चक्र प्रोटेक्शन दिता. सो सुदर्शन चक्र वैर घुते उरता आनी पुरे गोवर्धना वैर तुल्यांनी पावस एक चूर वरे गोवर्धना पडना अशी पळोवंक येता. आनी आतां तगुतुल्यान पावस जो ते आसा म्हळ्यार जो फ्लड्स आसाची सो त्या तुल्यान उदक भितर येवना अशीची कृष्ण तागेले शेषनाग अनंत शेषाक आव्हान करता आनी ते अनंत शेष फुल्ल त्या गोवर्धनाचे एक सुत्तू एक राउंड सर्कल्स घालून दवरता. सो खंयचे भायर सुद्दां भितर वरे येनाशीची पळोवंक येता. सो तशी
हे इतलं मधुर पास टाइम आम्ही पळयताची वृंदावनात जाल्ले. सो तेन्ना केन्ना गोवर्धन कृष्ण उकळता तेन्ना पुऱ्या जनांक तांकां कसनेचे म्हळ्यार अशी तांकां कसने नाशिची 24/7 तांणी कृष्णाल वटू उरका म्हणून तांगेले काश उरता. सो ह्या पास टायमांतल्यान कृष्ण खंयचेय लीला केल्यारी तागेले डिवोटीचा प्लेजर दिवची तशी तांणी डिवोटीचा खुश करतशी ताणे भक्ताक भक्तवत्सल कशी म्हणताची. सो भक्तांक तांकां खुश करतशी तो करता. सो कसं कसं कृष्ण एक सायडातून उकळल्यार वरे पुऱ्या जनांक एक एक जनांक अशें दिसताशिल्लें की म्हळ्यार कृष्ण मेगेले टू म्हाका पळयता असं म्हणून दिसताशिल्लें. म्हळ्यार इवन दो एक सर्कलांत आशिल्ली तांणी पुऱ्या सर्कलांत तूं राबल्यार वरे तांकां अशें दिसताशिल्लें की म्हळ्यार कृष्ण आज म्हाका पळयता असं म्हणून दिसता. सो पुऱ्या जनांक गोपी लोक सांगता आशिल्ले की म्हळ्यार ओ कृष्ण आज आमी आमी आज कृष्णाचे कृष्णाका पळयता असं म्हणून सांगता. तशीच गोपा लोक तागेल बरशी म्हळ्यार टाइम स्पेंड करचा केन्नाची कसा की म्हळ्यार सकाळी कृष्ण गो चरोवचे वता आशिल्लो. सो तागेल गोपा लोकाले म्हळ्यार तागेल फ्रेंड्सा बरशी ताका टाइम स्पेंड करचे म्हणटा आशिल्लो. आनी रात्री जो आयलो तेन्ना ताका घरांत ताका म्हळ्यार बाकी लोक गोपीज आनी गोपाज तांणी पुराय म्हळ्यार तांगेले वटू टाइम स्पेंड करता. सो एवरी टाइम एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम कृष्णा पुऱ्या जना वटू टाइम स्पेंड करनाशिल्लो. सो हे एक मोमेंट उरता म्हळ्यार 7 दीस आनी 7 रात्री पासून आनी 24/7 कृष्णाल वटू उरयत आशिल्ले पुरे जन. आनी हांगा कृष्ण आनी एक आमगेले गुरुजन अशी सांगता की म्हळ्यार कृष्ण हे गोवर्धनांतू पंच रस म्हळ्यार माधुर्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, शांत रस आणि माधुर्य, शांत, सख्य, वात्सल्य, शांत रस, सख्य रस, पांच रस पुरे पुरे रसांतू तांणी कृष्ण तांकां म्हळ्यार तांगेले रेसिप्रोकेट करते उरता. सो ह्या सिच्युएशन अंतरंग जावन तांणी तांणी म्हळ्यार पुरे जन तांकां मना सॅटिस्फाय जावं तशी तांकां जाते उरता. सो इवन दो म्हळ्यार तांकां भायर तुल्यान बाह्य दृश्टींतल्यान तांकां पळयल्यार एक तापत्र्य असं येते आसा बट तांणी भितर तुल्यान तांणी सॅटिस्फाय उरताची. सो कशी भायर तुल्यान झोर पावस पडता उरता तांगेल हृदयातुल्यान वरे तांकां एक नमून तांकां मस्त खुशी जाल्ली उरता की म्हळ्यार तांणी कृष्णा वटू टाइम स्पेंड करच्या त्यासाठी. सो हे 7 दिवस 7 रात्री पासून तांणी हे लिले चलता आणि त्याच्या कृष्णाला नाव गिरीधारी म्हण जाता. सो हे लील केन जाता. सो तशीच थोडे गोपास आणि कसं ट्राय करता की म्हळ्यार हो कृष्णाक हात धरून धरून मस्त दिवस जाले ताका दूख येताल म्हणून तांणी वरे तांगेले बोट हाणगेन थोडे हेल्प करया कृष्णाक म्हणून कृष्णा दूख येताल म्हणून तांणी वरे तांगेले बोट हाणगेन गोवर्धना तो दवरताची म्हळ्यार आमगेले आम्ही वरे थोडे हेल्प करया म्हणून तांकां एक दिसता. सो तशीच ह्या लील एक सुमधूर लील जो गोवर्धना येते आसा सो ह्या दिसते उरता. सो तशी कसात की म्हळ्यार 7 दिवस 7 रात्री जाल्या नंतर इंद्रा कळता हे म्हळ्यार मेगेले साध्य ना समर्थकान जो हे प्रलय करचे ट्राय केले ते कसं नाही सक्सेसफुल जायना. सो इंद्रा कडे सेन्सात येता ओ हे कृष्णा इज म्हळ्यार सांचेल्लो जो आम्ही पळयते आसाची नॉर्मल ह्युमन बीइंग न्ही ताका फर्स्ट लेखिल्ले तो एक सांचेल्लो म्हणून बट हो सर्वोत्तम म्हळ्यार देवादिदेव परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण आमगेलो जो आराध्य देव आसा तोचीची हो म्हणून कृष्ण इंद्रा कडे ध्यान येता. सो केन्ना समर्थक वापस येवन सांगता की आमगेले पुरे आमी कितले ट्राय केले पावस हाडूचे का आनी कसं नाही आमकां कृष्णाले एक ते कशें आशिल्ले की म्हळ्यार एक तण वरे गोवर्धना वयरी तिंबील नाशिल्लो तशी अरेंजमेंट्स केल्लो होता. सो हे 7 दिवस 7 रात्री पासून ट्राय केल्यार बरे आणि ताका सांगता की म्हळ्यार इंद्रान हिज मोस्ट पॉवरफुल वेपन यूज केले उरके आणि कृष्णान आमगेले आंगाचे एक वीक पार्ट म्हळ्यार हे लास्ट बोटाक सांगता. सो हे लास्ट वीक पार्टाचे विकेस्ट पॉइंट म्हणजे एक नांगटा वयरी जो विकेस्ट पॉइंट उरता त्या पॉइंटा वयरी कृष्णान गोवर्धन दिल्लो उरता. सो इंद्रान जो तागे मोस्ट पॉवरफुल वेपन उरता ते यूज केल्यार बरे कृष्णान हिज विकेस्ट पार्ट यूज करून तागेले भंग केल्लो उरता पुरे प्लॅन्स. सो आता कृष्ण इंद्र सेन्स येता. सो इंद्र पावस राबयता कसं नाही करचे पावस पुरे तांकां ते मोडान पुरे पावसाचे पुरे नाश जावन वता. सो तांणी कितले ट्राय केले प्रयत्न केल्यार वरे एक तणा कोरे तांणी तिंबोचे जायना कसं नाही हालोवच्या कोरे जायना. सो तेन्ना तांणी गिवअप करताचे आणि कसं की म्हळ्यार इंद्राक सेन्सार येता ताका चूक जाला म्हणून आता तांचे प्रायश्चित कशें करचे ते थिंक करते उरता इंद्र म्हळ्यार इंद्राक कसं उरता की म्हळ्यार ताका इंद्र लोक तागेले तुल्यान
घेताल म्हळ्यार इंद कृष्ण कृष्णाला आता कृष्णाकच आमगेले मेगेले पुरुषोत्तम कृष्णाकच हांवें ताका त्रास दिला म्हळ्यार कृष्ण म्हाका आतां कसो न्हय म्हगेले ताचे ऑफेन्साचे म्हाका कसो न्हय म्हाका दंड मेळटाले म्हणून इंद्राक भंय जाता उरता. सो त्या देवासीस पुराय घरा वताची आणि नेक्स्ट डे कृष्ण येता की गोवर्धनाला की कस कसो नाश जाला म्हणून अशी पळोवच्याका आणि तागेले मनांत उरता की म्हळ्यार आता इंद्राक मस्त इन्सल्ट जाला. सो त्या लेकान हांव ताका एक प्रायव्हेट सेशन दिवका म्हळ्यार पुऱ्या लोकांक पब्लिका मुखार ताका इन्सल्ट केल्यार मस्त बेजार दिसताले म्हणून ओके कृष्ण क्षमापण करता एक तागेलेच चरडान चूक केल्या म्हणून कितें कर न्हू ताका एक प्रायव्हेट सेशन दिवन न्हू थंय सायडा येवन बशिल्लो उरता. सो तेन्ना कसत की म्हळ्यार आमी ह्या फोटोर पळयला म्हण की इंद्र ऐरावतारी कृष्णाक क्षमापण करच्याक मागणी घेवच्याक आयिल्लो उरता. तशीच इंद्र एकलो येना केन्नाच आमी क्षमापण करचे केन्ना आमी चूक जाल्यार आमी एकले वचून क्षम मागच्याक आमकां मस्त कश्ट जाता. सो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर आमी पळयत की म्हळ्यार कृष्ण इंद्र जो आसा तो सुरभीक घेवन येता सुरभी गाय. सो सुरभीक घेवन येवन फर्स्ट सुरभीक मुखार करता. सो सुरभी तुल्यांनी कृष्णाक म्हळ्यार कृष्णाल कोप जो आसा तो बेगीन कमी जावं म्हाका दंड मेळची कमी जावं म्हणून त्या एक इंटरनल फिलिंग हातूंतल्यान सुरभीक मुखार करून इंद्र मागशाना उरता. सो कृष्णाक कळटा इंद्राक आता क्षम विचारचा आयला म्हणून. सो कृष्ण ताका प्रायव्हेट सेशन दिता मागशी थंय गोवर्धना लागीं. तशीच इंद्र क्षमापण विचारता मेगेले चूक जाल्या आणि तांणी प्रेयर सांगता सुरभी आणि इंद्र दोनांची कृष्णाक प्रेयर सांगताची की आमगेली चूक जाल्या पळोवच्याक म्हाका आवाज सेन्सस आयला म्हाका क्षम करता म्हणून चूक विचारता इंद्र. तशीच आमी पळयता की ऐरावत कृष्णाला अभिषेक करता आणि इंद्र वरे थंय मस्त फल आणि फूल हाडिल्लो उरता ते ऑफर करता इंद्राक. तशीच सुरभी वरे तिगेले दुधान कृष्णाला अभिषेक करताची. सो त्या पुरे हे पुरे दृश्य तागेले फ्रेंड्स कृष्णाल फ्रेंड्स गोपास पळयते उरता तांकां हे पुरे मामुलीच दिसता म्हळ्यार कृष्णाक कोणकी येवन गेलो अशे पुरे अभिषेक करता आसाची कृष्णाक कसले कितले म्हळ्यार तांगेले लेखन कृष्ण तांगेले सखा. सो तांणी कृष्णाक सखा तुलन मुखार वयर पळयनाची. सो तांकां हे पुरे अशी विचित्र दिसते उरता. सो तांणी वरे इग्नोर करताचे तांकां म्हळ्यार कसलेच न्यू दिसना कृष्ण तागे लीला करते उरता. सो तांणी वरे कोणकी एक मेळचे आयला कोणकी एक मनुष्य मेळचे आयला म्हणून तांणी वरे हे करचे ना. सो तांणी वरे कडे त्याची प्रोडक्ट्स कडे रे कृष्णाला अशी अभिषेक केला म्हणून करगे तांणी खेळ करताचे बिकॉज तांणी सांसान चेडू उरताची तांणी पुरे तांगेले खेळान तूं मग्न जावन उरताची. सो हे कृष्णाक कडे इंद्राक म्हळ्यार तागेले एक फॉल्स प्रायड आमी भक्तांक तूं तागेले भक्त उरता इंद्राले आमी पळयता केन्ना हेवनली प्लॅनेट्साचे किंगडम म्हळ्यार ताका एक मिनिस्टर्स ताका एक पदवी दिली उरता केन्ना कृष्णानाच्या इंद्राक. सो तेन्ना तांगेले ड्युटी जावनूची तांणी पावस दिवचे तांणी तांगेलेच प्रकार तांणी दिवचे उरता. सो तेन्ना कृष्ण हे सांगता इंद्राक. सो तेन्ना इंद्राक तागेले चुकी गोतुरता आणि तो क्षमापण विचारता. सो तांणी अशी प्रेयर सांगता की म्हळ्यार विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधः. सो अशी अशी सुमार प्रेयर्स आसात 27th दशमस्कंदाचे 27th चॅप्टरांतल्यान श्लोक काडिल्ले. सो ह्या चॅप्टरांतल्यान आमी पळयतात की म्हळ्यार 25th 26th आणि 27th चॅप्टर श्रीमद भागवतमाचे दशमस्कंदाचे आमी पळयले की कशी कृष्णाक बाह्य जावन कृष्ण इंद्राक म्हळ्यार एक तागेले सेन्सस काडच्याक म्हळ्यार तागेले गर्व केन्ना उरता कृष्णाक केन्ना कृष्णा भक्तीन तूं केन्ना गर्व पळोवचे जायना. सो तेन्ना इंद्राक तागेले म्हळ्यार कितले इंद्रान ट्राय केल्या वरे एक तण वरे हालोवचे जाले ना कृष्ण म्हळ्यार गोवर्धनाचे. आणि एक कसं की म्हळ्यार कृष्णान वरे तागेले पुरे रस गोवर्धनावर गोवर्धन कृष्णाक मस्त अति प्रिय. सो आमी केन्ना पळयताचे आमी गोवर्धन परिक्रमा केली तेन्ना मस्त मस्त इम्पॉर्टंट प्लेसीस ज्यो आसा आमी गोवर्धनान पळयताचे. गोवर्धन परिक्रमा करतना आमकां फर्स्ट आमी म्हळ्यार अशी स्टार्ट करून गेले स्टार्ट केलं डिपेंड करता स्टार्ट खंयच्यान करताचे म्हणून. सो केन्ना आमी गोवर्धन परिक्रमा करताची तेन्ना आमी पळयताची कृष्णाल फेवरेट म्हळ्यार राधा कुंड श्याम कुंड तुल्यान कुसुम सरोवर तशीच
मस्त मस्त जागा असायची. आम्ही गोवर्धन परिक्रमा केलतना पळोयता आमगेले लास्ट फेब्रुवारी 2024 ಅಂತೂ आमगेले इस ग्रेस विश्वरूप रोजिन गोवर्धन परिक्रमा करायसिल्ले. सो त्या रेकॉर्डेड व्हिडिओज वर आसा. तुम्ही सर्च केल्यार तांगेल चॅनलान सर्च केल्यार इस्कॉन हैदराबादाचे चॅनल तू तांगेल पुरे स्थळ पुराण कसं आसा आम्ही कसं मूड आरे आम्ही ते आम्ही कसं प्रेयर्स उरका त्या जाग्यात कसं कसं विशेष असा. तो त्या पुरे त्या युट्यूबात रेकॉर्डेड असा. सो हांव एक विनंती करता की म्हळ्यार तांगेल एक हे सेशन केल्या नंतर कोणे ते तुमकां फुरसत येतील तेन्ना त्या युट्यूबात वचून घेवन कृष्ण गोवर्धना आमकां गोवर्धन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कसलं की म्हळ्यार कृष्णाले धामांतू वृंदावनांतू मोस्ट इम्पॉर्टंट जावन एक लीलास्थळी पुरे आसाची ते गोवर्धना लागीं लागीं आसाची. आणि आम्ही पळयताची ही गोवर्धना लागींची श्यामकुंड राधाकुंडा लागींची आमगेले रघुनाथ दास गोस्वामी समाधी वरे आसा. सो थंय त्या लीलास्थळी वरे पळयता हांगा विश्वरूप प्रभुजीले व्हिडिओ ಅಂತೂ पुरे आसा. कस कसं आमकां लीलास्थळी पळोवच उरता. गोवर्धन आसूच तूं कस कसं पळोवच उरता. ते हांव जस्ट आयकत आशिल्लो की कसं मूड उरता आम्ही गोवर्धन परिक्रमा करतना. एक सुमार 22 किलोमीटरचा चढ एक परिक्रमा मार्ग असा. तर ते मार्गांत आम्ही गेलतना आम्ही पळोवयता गोवर्धनाले एक विशाल स्वरूप आणि कसं आमगेले संप्रदायान गोवर्धनाले श्री गोवर्धन कसं इम्पॉर्टंट असा की म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून सांगितलं की गोवर्धन इज नॉन डिफरंट फ्रॉम कृष्ण. सो कृष्ण कशें आसा गोवर्धन वर आम्ही तशी पूजा करतात. सो तशी आम्ही पळयताची सालिग्राम शिला केन्ना आम्ही पूजा करताचे एक एक गोवर्धन शिला म्हणून ताकवर आम्ही कृष्णा टायपाची आम्ही पूजा करताची. आणि त्याचीच युजली आमगेल गौडीय संप्रदायान चैतन्य महाप्रभू फुटस्टेप्स आणतो कोणेच गोवर्धन चढणार बिकॉज गोवर्धन कृष्णान टच केलं गोवर्धनाक. सो कृष्णा अँड गोवर्धन बिकेम व्हेरी प्युरि म्हळ्यार कृष्ण आणि गोवर्धनांत डिफरन्स पळयनाच गौडी वैष्णव लोक. सो त्यांना कोणाची गोवर्धना वैर चढ आम्ही चमकून वचनाची. सो गोवर्धना परिक्रमा मात्र करतात आम्ही गोवर्धन वैर केन्ना आम्ही पांय दवरना बिकॉज गोवर्धन इज नॉट डिफरंट फ्रॉम कृष्ण. सो त्या एक भावनेरी आम्ही केन्नाची गोवर्धन परिक्रमा करता. सो लास्ट इयर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें परिक्रमा करच्याक. ऑल द फूल म्हळ्यार आमी पद परिक्रमा करचें जालें ना बट गोवर्धन परिक्रमा करून मेन मेन स्थळां उद्धव कुंड आसा. सो मेन मेन स्थळ जो आसा आमी गोवर्धनान पळयता. आणि गोवर्धन लीला जो आसा सो व्हेरी आमगे दामोदर म्हयन्यांत येता आणि आम्ही गोवर्धन पूजा करता. तशीच गोपूजे वरे करताची कृष्णान बरी गोवर्धन पूजे मात्र न्ही ताची तू गोपूजे वरे एक कृष्णाक म्हळ्यार मस्त प्रीती जावन आशिल्ली गोपूजे गो जो आसाची तांकां पूजा करच्याक वरे एक विशेष स्थान दिवन दिला आमगेले संप्रदायान. तशीच कसं तरी मिस जालं की म्हणून हा अनेक लास्ट पॉइंट मेन्शन करता की म्हळ्यार गोवर्धनाक नाव तागेले गोवर्धनात नाव एक आमगेले रूप गोस्वामीन तशीच गोवर्धना वयर मस्त अष्टकम बरयला आमगेले गुरुवर्यान षड गोस्वामी षड गोस्वामी प्रभुगणान. तशीच आम्ही पळयताची की एक अंतू एक पयर आयकत आशिल्लो की गोवर्धन गो आणि वर्धन ते वर्डाचे मिनींग अनेक अर्थ आमगेले गुरुजन असे सांगता की म्हळ्यार केन्ना एक दुसऱ्या मनशाक गर्व चढ जाता तेन्ना आमी शिकयतना आमगेलो आवाज वयर करता वोड करता की सो तशीच केन्ना इंद्राले कोप म्हळ्यार गर्व केन्ना चड आशिल्ले सो कृष्णान गो वर्धन केलें म्हण गो म्हळ्यार आवाज वरे म्हण सांगताची. सो आवाज म्हळ्यार अशी गो जो हा माउंटेन जो आसा ताका वयर करंगेन म्हळ्यार आवाज वयर करंगेन इंद्रा सांगले म्हण तशी वरे एक सांगताची. तशीच आयचे सेशनाक एक लास्ट पॉइंट सांगच्याक हे उपदेशामृताचे 9वे श्लोक जो गोवर्धनाचे एक इम्पॉर्टन्स कसं आसा आमगेले गौडी वैष्णव संप्रदायान त्या एक श्लोकान तू आम्ही अर्थ करून घेऊ. सो हे उपदेशामृतान तू 9वे श्लोक आम्ही अशी पळयला. वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमा
प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवां विवेकी न कः. सो उपदेशामृत ಅಂತ आम्ही केन्ना स्टडी केले तांतू अशें की म्हळ्यार वैकुंठाकिंत वयर प्लेस आशिल्ले मथुरा म्हणून, मथुराकिंत मथुरापुरींतल्यान वयर श्रेष्ठ आशिल्ले वृंदावन, वृंदावनांतू श्रेष्ठ आशिल्ले गोवर्धन, आणि गोवर्धनांतू आशिल्ले अतिश्रेष्ठ जाग जो आसा तो राधाकुंड. सो ह्या श्लोकातून आम्ही पळयत की म्हळ्यार गोवर्धन इज ऑफ सच इम्पॉर्टन्स टू अस. सो आज आम्ही म्हाका सेशनाक ऑल्दो आय एम अनक्वॉलिफायड, म्हाका ह्या सेशनाक उलोवचें म्हळ्यार म्हाका हांवें सेशन चूज केलें म्हण न्ही, बट म्हाका ह्या सेशनाक सांगच्याक आशीर्वाद दिल्ले इज ग्रेस मुरलीधरचंद प्रभू आणि भागवत पुराण कोंकण टीमाक हांव मस्त कृतज्ञ जावन आसा. आय विश सम सिनियर डिवोटी वूड हॅव टेकन दीस सेशन, बट म्हाका ह्या म्हयन्यांत लास्ट म्हळ्यार चोडाल एग्जाम बरें येता आसा. सो म्हाका आनी खंयचें सेशन घेवच्याक म्हाका ते टायम सूट जालना. सो म्हाका गोतना की हांव हे टॉपिक घेवच्याक कितले जस्टिफाय केला म्हण, बट आय ट्रायड माय बेस्ट. अँड हांव कसकसान एक एक 3-4 लेक्चर जो आयकल्ले आमगे सिनियर ड्युटी जाले, सो त्याची रिपीट करचे ट्राय केले. एक सान स्लाइड्स करगे न्हू, एक दृष्टांत प्रदर्शन करच्याक एक म्हळ्यार एक पिक्टोरिकल फॉर्म प्रेझेंट करच्याक हांव ट्राय केले. सो तूं हे सेशन दिवच्यान तुका कसनय चुकी जाले असल्यार म्हाका क्षमापण करणी कर म्हणून हांव विनंती करता. आणि तुमको रे म्हळ्यार तुमी मेगेले ब्लेसिंग्स दिया म्हणून हांव मागूंक येता की हांव रे चड चड शास्त्र अध्ययन करच्यान तुमकां रुची येवो आणि नाम जप करच्यान रुची येवो म्हणून हांव तुमगेले वैष्णव लोकाले की सादरण प्रणाम करन येता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.